उत्पत्ती अवस्वर 1 वळ 19 30 आणि 1. सांज जाली, सकाळ आयली, असो तो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणी आनी बरो आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबो. आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिन्साचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडाहिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर्व जिन्सांची पाकाट्याची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी चडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडून. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर्व जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवधाळी आनी रानवट मोनजाती. देवान सर्व जिन्सांच्यो रानवट मोनजाती, जानवरां आनी जीवधाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया, दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मोनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवधाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा, दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेर जियेतल्या सर्व मोनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर्व बिंदितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूप तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मोनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवधाळींक, जिवाचो श्वास आसलेल्या सर्व प्राणयांक, सर्व जिन्साचे धन आनी जडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस.